Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 2 वर्सां पयलीं व्हळान ते वाठारान गोवा शिपयार्डाचे जे ऑपोजीट जागो आहा थंय पावसान एक मोठो दोंगराचो एक मोठो फातर सकयल कोलॅप्स जावन एक घराचेर पडून एक बायल मरण पावली. ताजे उपरांत ते वाड्या वयले जे लोक आसा दे ऑलवेज बीन इन फियर की खंय तरी लँडस्लायड जावंक शकता आनी एक मोठो दोंगराचो एक भाग खंय तरी कोसळून घराचेर पडूंक शकता आनी हाका लागून वास्कोचे आमदार दाजी साळकार कलेक्टर हांच्यांनी आनी वेगळे डिपार्टमेंटाचे हेड्स हांच्यांनी आयज एक इन्स्पेक्शन करून थंय कितें तरी एक रेमेडियल मेजर घेवपाचे आयज एक स्टेप घेतलो आसा. दे हॅव बीन डिस्कसींग वेरियस ऑप्शन्स इन्क्लुडींग NOC फ्रॉम दी ओनर्स फॉर अ रिटेनिंग वॉल. काही स्टोन पडल्यार आतां हे सप्टेंबराचे 21 तारखेक 2 वर्सां आमकां कंप्लीट जातली. 2 वर्सां आमकां कंप्लीट जातली जाल्यार आमी ह्या 2 वर्सांक जाली पावस हे तळप हे करून आमचें कांयच ना. आमी हांगा थंय तळमळटा आनी आमचे NOCक लागून आतां इतले सगळे आमचे कलेक्टर येयले सगळे जाण येयली तेन्ना हे NOCक लागून आमचे जे भाडकांचे उरता पळय ते प्लीज आमकां मातशें भाड लँडलॉर्डान आमकां NOC दिवची ते कितें रिटर्नींग वॉल बांदपाक आनी आमकां जे पळय आसरो ना कित्याक आमचे इतले इन्कम ना मंथली हे 2 वर्सां कोविडान जावं हेका लागून म्हाजी भुरगीं जावं आमची 3 ज्यो फॅमिली आसा त्यो जळमळाक आसा इतले रेंट हांव एफोर्ड करूं शकना 10,000 मंथली रेंट. तेन्ना हांव मागतां की हे CMान सरकारान सुद्दां आमकां बेगीचे बेगीन मदत करची आनी आमचे हे रिटर्नींग हॉलाक आमकां हातभार घालचो आनी आमचे मातशें प्रोसिजर बेगीन करून घेवचो. कशी रावतली कांयच ना न्हू घरान फकत हे नळेच उरल्या वयर सगळें तळप येवन एकट्याची आमची डेथ जाल्ली आसा आनी तो पण एकटोच आहा तो ते सायडीन बाबडो खंय रेंटाक रावता. सो हांगा आमचें कांयच ना आमी रेंटाक रावता. So this is a landslide prone area जहाँ यहाँ पर 4-5 साल पहले एक लेडी की भी डेथ हुई है एक बोल्डर फॉल होने से. So we had inspected it with various departments concerned to check what can be done so that this vulnerability can be taken care of. So we are working on it. Let's see if we can find out and reach the solution soon. मैडम कोई हमारे साथ है so we will take his help to take the NOC from the land. What's the plan here actually? तो यही है कि रिटेनिंग वॉल या फिर फ्लैटन ऑफ द सर्विस दैट टेक्निकल डिपार्टमेंट वुड डिसाइड. सो वी विल गो अहेड विद दैट. सो एक बार हालांकि ये प्राइवेट लैंड है तो देख रहे थे कि क्या एक्शन लिया जा सकता है टू प्रिवेंट द लैंडस्लाइड इन फ्यूचर. वी विल ट्राई एंड वर्क अराउंड इट. वी हैव ऑल द डिपार्टमेंट्स इन प्लेस. देखते हैं क्या काम है. वर्सां फाटीं हांगा एक लँडस्लायड जाल्ली आनी तातूंत एक बायल मनीस एक्सपायर जाल्ली. सो तेन्ना पसून ते पेंडींग आशिल्ले इश्यू मागीर आमी पुटअप केले प्रपोजल म्हणजे लास्ट आय थिंक 6 मंथ्सा पयलीं आमी पुटअप केले आनी देन मागीर 2-3 आमचे मिटिंग्स जाल्यो NOCs कोणा कडल्यान घेवप लँडस्लायड एवॉयड कशी करप हे हांकां रिलीफ कसो मेळप. आमी 2-3 गोश्टी केल्यो म्हणजे जे विक्टीम्स आशिल्ले तांकां आमी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक आमी ते पास करून हाडले. सो आतां खंय तरी आतां परत पावस आयलो सो परत पावसान परत लँडस्लायड जावपा येना आनी आशिल्ली नाशिल्ली घरां डॅमेज जावपा येना. हाज्या खातीर आज आमी CMा कडेन गेल्ले. सो CMान कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिले की इमिडिएटली वचून थंय ऑन ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती चॅक कर म्हणून. सो आज हे इन्स्पेक्शन आशिल्ली मॅडमीन कलेक्टरान तिका इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या NOC बी घेवपा खातीर एंड मागीर प्रपोजल वतलो आनी आमी ट्राय करता की जाता इतले बेगीन पावसाळ्या पयलीं ट्राय करता आमी कित्याक गव्हर्मेंट प्रोसेस तुमी जाणा मातसो हें आसता तातूंत भितर हांगा लँड डोनर आसा तांणी NOCs दिवपा जाय. बट आमी लोकांच्या सेफ्टी खातीर आमी हांगा आयल्या. सो सेफ्टी इज फर्स्ट म्हणून आमी बेगींतल्या बेगीन जाता इतलें इन्स्पेक्शन करतात. द ओन्ली थिंग इज ताजो प्रपोजल आसा की 7 कोटीचो आसा. इट इज अ लेंदी प्रोसेस. सो ते आतां आमकां कितें जाय इमिडिएट कसो रिलीफ मेळटलो. 1 म्हयनो उरला. 1 म्हयन्यान तो WRDचो प्रपोजल करप इज नॉट पॉसिबल. सो वॉट इज द इमिडिएट रिलीफ वी कॅन गीव द पीपल ताजेर आमी स्ट्रेस करता कित्याक पावसाळो तुमी जाणा आतां पावस पसून येता आसतना म्हणजे घसघसान येता. सो वी आर ट्रायंग टू सी दॅट हाव बेस्ट इन शॉर्टेस्ट टायम वी कॅन गिव रिलीफ टू दीस पीपल. रिहेबिलिटेशन तुमी कितें सांगताले तांकां CMान एका पार्टीक 4 लाख रुपया सँक्शन केल्या फॉर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट. दुसऱ्या पार्टीन एप्लाय केला सो शील ऑल्सो गेट. सो मागीर सगळे गांवकरूय रेडी आसा. दे वील रिबिल्ड इन गीव रेडी आसा तांकां कित्याक आमचे कडेन टायम ना सध्या. आतां फक्त पावस काल तुमी पळयला काल घसघसान पावस आयलो. सो वी डोंट हॅव दॅट टायम. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.